Hello everyone, welcome to Vijay's classes. या व्हिडिओन आम्ही व्हेरी इम्पॉर्टंट युनिट अंडर द हिस्ट्री ऑफ गोवा जो आसा तो गोवा कदम रूल जेनेसिस अँड अर्ली रूल. सो गोवा कदम रूल जो असलो ओके सो हो आमच्या हिस्ट्रींतलो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जो रुलर जावन गेलो. ओके सो गोवा कदम रूल रिलेटेड आम्ही या व्हिडिओ थ्रू आज लर्न करतले. So let's start. The Kadams of Goa were the first independent native dynasty to rule Goa. Okay, suppose जर तुमका विचारलो question during the exam time, which is the first independent native dynasty to rule Goa, जाल्यार ती Kadams. Okay, they ruled from century 960 common era to 1310 common era. ओके सो तेंच्यांनी टाइम पिरियड पळय आसा न्ही सो तो नोट डावन करून दवरा खंयच्या टाइम पिरियडान तेंच्यांनी गोवाचेर रूल केलो. They established strong and prosperous kingdom and play important role in Goa's political, cultural and economic development. ओके सो तेंच्यांनी सुद्धा सांगला की एक व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले केलो ओके इन गोवाज पॉलिटिकल कल्चरल आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. ओके सो जेन्ना खंयचो रुलर जर इन्वेट करता ओके टू अदर एरियाज ओके म्हणजे दुसरी एरिया जी आसा ती कॅप्चर करता जाल्यार तो आपलो रूल जो आसा आपली पॉलिटिकल पावर्स म्हणजे आपले रुल्स रेग्युलेशन आसा ते कितें करतलो फर्स्ट पुटअप करतलो. ओके सो ते लोकांक फॉलो अप करपाचे पडटले. मागीर नेक्स्ट जो आसा तो कल्चरलान ओके सो आपलो तो कल्चर ऑब्वियसली कितें करूंक लायतलो फॉलो अप करूंक लायतलो. ओके सो लायक ब्रिटीश येयले ब्रिटिशान आपले रुल्स रेग्युलेशन्स हांगासर एप्लाय केले इन इंडियेचेर मागीर कन्वर्ट करपाचे ट्राय केले लोकांक. ओके सो अशें हे सगळ्याकूच आसतालें पण हेंच्यांनी तशें करूंक ना म्हणजे हे जे रुलर्स आतां आमी पळयल्या पळय तेंच्यांनी वयल्यान सपोर्ट केले बिकॉज तेंचे ते जे कल्चर फॉलो अप करताले ते आपूण करतालेच बट जे त्या एरियेन वचोन एरिया कॅप्चर करताले त्या लोकांक आपलो कल्चर जो आसा तो फॉलो अप करूंक लायनासले तेंकां फॉलो अप करूंक लायताले वयल्यान ते तेंकां सपोर्ट करताले. ओके आनी हितून लास्ट सांगलें ते इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट म्हणजे फायनान्शियल ग्रोथ कशा तरेन ती एरियेक कितें केलें डेव्हलप केलें इन द फायनान्शियल ओके वेल्थ कंडिशन आसली तेंची ती बरी केली. So next, Genesis, the origin of Goa Kadams. The Goa Kadams were branch of Kadam dynasty of Banavasi. So they are aesthetic from the Karnataka. Okay, branch of Kadam dynasty of Banavasi. So Goa Kadams is connected as to the Kadam dynasty of Banavasi. Initially, they served as feudatory, the subordinate ruler of the Western Chalukya of Kalyan. So they are the feudatories. Feudatories means subordinate rulers. म्हणजे दे आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यज ऑफ कल्याण. ओके सो हेंका ते कनेक्टेड आसले तेंका मेन जो तेंचो लिडर जो आसलो म्हणजे तेंच्या अबाव जो आसलो मेन रुलर तो आसलो चालुक्यज तेच्या अंडर हे आसले म्हणजे सबऑर्डिनेट म्हणजे कनेक्टेड आसले तेंच्या वांगडा ते. ओके As the power of the Western Chalukyas declined, the Kadam gradually became independent ruler in Goa. आणि जशी वेस्टर्न चालुक्याची पॉवर जी असली कमी झाली डिक्लाइन मीन्स दुसऱ्यान कोणीतरी त्यांची एरिया कितें केली इन्वेड केली म्हणजे एरिया कॅप्चर केली मागीर तेंचे जे कनेक्शन असले ओके कनेक्टेड असले चालुक्यज आणि कदम्स. ओके सो चालुक्यज रुलर जी पॉवर कमी जायत गेली सो मागीर कदम जे असले ते आपूण इंडिपेंडंट रुलर म्हणून डिक्लेअर केले तेंच्यांनी. ओके म्हणजे ते आणि मागीर कोणाच्या अंडर असे नासले. ओके तसो चालुक्यज रुलर त्यांची पॉवर जी कमी जायत गेली मागीर कदम रुलर जो असलो त्यांची पॉवर इन्क्रीज झाली तेंच्यांनी तांकां ओवरटेक करूंक ना पण त्यांच्या वांगडा कनेक्ट. नेक्स्ट फाउंडर ऑफ द गोवा कदम डायनेस्टी. सो फाउंडर कोण म्हणजे मेन त्यांचा जो फाइंड आउट मेन जो त्यांचा फाउंड आउट करपी म्हणजे फॉर्म करपी ही डायनेस्टी तयार करपी डायनेस्टी कोण आसलो ऑफ गोवा कदम डायनेस्टी नाव असलेचे शस्तदेवा वन इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ गोवा कदम डायनेस्टी. ओके सो हे नोट डाउन करा शस्तदेवा वन त्यांनी कदम डायनेस्टी फॉर्म केली. He established Kadam authority in Goa around 960 common era. So ह्या टाइम पिरियडाक त्यांनी ती कदम डायनेस्टी फॉर्म केली. He expanded kingdom and strengthened its administration. मागीर हळूहळू त्यांनी एरिया आणि एक्सटेंड केली म्हणजे इन्क्रीज म्हणजे तशीच वॉर करून कॅप्चर केली दुसरी एरिया आणि आपलो किंगडम जो असलो तो इन्क्रीज केलो आपलो किंगडम आसलो तो एक्सटेंड केलो. कॅपिटल द कदम्स हॅड टू इम्पॉर्टंट कॅपिटल्स एक चंद्रपूर चंदोर ही फर्स्ट अर्ली कॅपिटल मागीर गोपाकापटनम गोवा वेल्ला ऑल वी कॅन से ओल्ड गोवा रिजन जी आता एट प्रेझेंट आसा ती लेटर कॅपिटल अँड इम्पॉर्टंट पार्ट. ते रुलर्स कोण आसले फर्स्ट शस्त्रदेवा जो फाउंडर आसलो तो फाउंडर ऑफ द गोवा कदम डायनेस्टी कन्सोलिडेट कदंब रूल इन गोवा म्हणजे तेणी फॉर्म केलो. नेक्स्ट कन्सोलिडेट कदम रूल इन गोवा अँड स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट जय कशी वन ऑल सेकंड रुलर एक्सपांडेड द किंगडम सो किंगडम जो असलो कदम डायनेस्टीचो एक्सपांड केलो. एनकरेज ट्रेड आणि डिप्लोमसी आणि इम्प्रूव्ह द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके सो
नेक्स्ट गुहाल देवा कंटिन्यू स्टेबल ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे सेम जसे तेंच्यांनी सांबाळ्ळे तशेंच तेणी तेच रुलींग तशा तरेन तो करतालो. प्रमोटेड रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन अँड पब्लीक वेलफेअर म्हणजे फायद्या खातीर लोकांच्या फायद्या खातीर डिफरंट डिफरंट तेंच्यांनी बेनिफिट्सा खातीर कितें कितें इन्व्हेस्टमेंट केलें. रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन डेव्हलप केले. नेक्स्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन द किंग वॉज द सुप्रीम ऑथॉरिटी. सो किंग हो जो आसलो तो मेन मॅनेज करपी आसलो. द किंगडम वॉज डिवायडेड इंटू प्रोविन्सीस डिस्ट्रिक्ट आनी विलेजीस. सो सेम किंगडम जे आसले ते डिवायड केले इंटू प्रोविन्सीस म्हणजे इंटू द स्टेट मागीर आतांच्या हितून आमी स्टेट म्हणटले. नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आनी विलेजीस अशे तरेन डिवायड केले आनी थंयसर रुल्स रेग्युलेशन्स हे आपापले तेंच्यांनी पुटअप केले. लोकल ऑफिशियल्स कलेक्टेड टॅक्सीस अँड मेंटेन लॉ अँड ऑर्डर. सो लोकल ऑफिशियल्स तांकां अपॉइंट केले म्हणजे स्पेशली डिवायड करून दिले ते विलेज ॲडमिनिस्ट्रेशन पर्पजा खातीर. ते टॅक्स कलेक्ट करताले आनी तुजो पयलो कायदो आसा ओके तो फॉलो अप करताले. नेक्स्ट इकॉनॉमी. इकॉनॉमी हेजो मिनींग कितें फायनान्शियल तेंची ग्रोथ कशी आसली आर वी कॅन से तांकां इनकम कसो मेळटालो. So agriculture was the backbone of the economy. Rice, coconut, arecanut, and spices were major crops. Goa became major center for Arabian sea trade. हे पयलें आमी. Next, ports attracted merchants from Arabia and other region. So ports आसा तो attract merchants म्हटल्यार merchants म्हणजे जे कोण बिझनेस करूंक सोदताले फ्रॉम द जे कोण ट्रेड करूंक सोदताले फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑर अदर रिजन्स तांकांय अट्रॅक्ट करताले हो पोर्ट म्हणजे जो गोवा कोस्टल प्लेन कोंकण कोस्टल प्लेनार जो आसलो तो फ्रॉम अरेबिया आनी अदर रिजन. नेक्स्ट रिलिजन द कदंबाज मेनली फॉलो हिंदुजम एस्पेशली शिविझम जे शिव भक्त म्हणटा आमी ते शंकर देवाचे जे भक्त आसा तांकां शिविझम म्हणटले. सो तांकां तो ते रिलिजन ते फॉलो अप करताले. दे ऑल्सो रिस्पेक्टेड जैनिझम एंड अदर रिलिजन. दे बिल्ड टेम्पल्स एंड डोनेटेड लँड टू रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स. नेक्स्ट promoted Kannada and Sanskrit. So inscription पर्पजा खातीर ती लँग्वेज जे यूज करताले ऑर कम्युनिकेशन खातीर जे लँग्वेज यूज करताले ते कन्नडा ऑर संस्कृत. एनकरेज लिटरेचर एज्युकेशन अँड टेम्पल आर्किटेक्चर. ओके सो हे अगेन अगेन रिपीट जालें. सो ऑलरेडी हांवें व्हिडिओज प्रिवियस व्हिडिओन ऑलरेडी एक्सप्लेन केला हांचो लिटरेचर एज्युकेशन टेम्पल आर्किटेक्चर. इश्यू इन्स्क्रिप्शन इन कन्नडा एंड संस्कृत. सो इन्स्क्रिप्शन हेजो मिनींग हांवें ऑलरेडी सांगलेलें तुमकां. सो कार्विंग करप स्टोन कार्विंग. सपोज कितें इन्सिडंट जालो सपोज टेम्पल बांदले जाल्यार ते टेम्पल केन्ना खंयच्या टायम पिरियडान बिल्डअप केला कोणी केला ओके सो तेजे स्टॅच्यू रिलेटेड सपोज जर कार्विंग केली जाल्यार ते ह्या लँग्वेजीन ते बरयताले कन्नडा आनी संस्कृत लँग्वेज. नेक्स्ट what are the importance of the early Kadam rule? So ही फर्स्ट पावरफुल लोकल डायनेस्टी ऑफ गोवा. सपोज लोकल डायनेस्टी विचारली ऑफ गोवाची जाल्यार ती कदम रूल. Next, strengthen administration, develop ports and maritime trade, the sea trade, promoted art culture region, made Goa an important political and commercial center. Important points here, Doras dynasty, Goa Kadams, period 960 to 1310. Origin, Jasle Kadam dynasty, they from Banavasi, Kadambas. So origin asle they branch of Banavasi from Karnataka. Founder, Shastadeva I, the main Kadam dynasty the founder. Early capital Chandrapura, later capital Kopakapatnam. Religion Hinduism. They in short तुम्ही हांव याद दवरा शिविझम. लँग्वेजीस कन्नड आनी संस्कृत. इकॉनॉमी एग्रीकल्चर आनी सी ट्रेड जे वरसून तांकां इनकम अर्न जातालो. अशा तरेन आमी कदम डायनस्टी जे रूल करताले इन गोवा ओके तांच्या रिलेटेड लर्न केलें. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओ नेक्स्ट युनिट अंडर द हिस्ट्री ऑफ गोवा कवर करतले. थँक्यू.